दिस इज अ शेम, डिस्ग्रास. हे पहिले म्हणतात ते मारिया पावलिना आझादो आणि दुसरे म्हणतात ते निधी निलेश नायक. यांची दोघांची नाव परतून रिपीट करता ऐकात हां सगळे गोंयकार ऐकात. मारिया पावलिनो आझावेदो, निधी निलेश नायक. वायट दिसता बायलांचें नांव आयज म्हाका बायलेक उलोवपाक पडटा म्हणून. अगो लज मुगो तुमकांय पावले पोटले. कितें केलें तुमी? काडले न्ही डेरेक वालेस जो आसा तो पंच आसा भुतानी प्रोजेक्ट येवपा आसा तो पंच आसा ताका काडून तुमी ओपोजिशन हांकां सोडले. तुलसीदास बाबा बोरेलियो असल्या लोकांक सोडले आणि तुम्ही पिल्ल्याक गड्डले आणि डेरेकाक आयज काडून तुम्ही डेप्युटी सरपंच केलो. सी द गेम, द कॅट इज आउट ऑफ द बॅग. सी द गेम. डीड नॉट लिसन. बार्बेज कितले लुटपा लागले रे, कितले लाखांनी पयशे सगळे तेजेर सायन मारून घेतले. आणि जेन्ना टॉपीक केम अबाउट भुतानीचो उलोवपाक दे वर नॉट रेडी. आयज कोडून आयला दे द वे यू नो वेन आय वेंट आय वॉज फ्रॉम मॉर्निंग फ्रॉम 10 o'clock नाव इट्स 2 o'clock. वी आर ऑल हियर. वी वर वॉचिंग फ्रॉम द यूट्यूब. भायल्यान पळयताले पासें दूर रावलें म्हणून हांव भितर गेलें नाय पळयलें. गिनेश पिले म्हाका पळयता चुईंग मात्र मनीस भिता पळय तेन्ना मॅनरिझम स्टार्ट जाता. अरे वालोरबाचे ते मोरेलिया तुलसीदासाक की फायट घातली पूण हांकां शोकॉज हे नोटीस जी धाडिल्ली पळय तेन्ना आमकां आन्सर कितें आयल्या? ओन्ली PDA हॅज गिवन परमिशन अँड ओन्ली द पंचायत हॅज गिवन द परमिशन. खंय म्हळ्यार ह्या चोरांनी जेणी पोटलो घेतला पळय ही पयली पोटलो घेवपाक आनी दुसरें म्हणटा PDA म्हळ्यार तो कोण TCP आनी तुमकां खबर आहा कोण तो. आनी बाकी खंयच्याच तांकां परमिशन मेळुना. आमी कितेंय केलें जाल्यार इनलिगल म्हणटात आमचे सेक्शनां घालतात. आतां तुमकां दोंगर काडपाक खंय आजून कातरपाक खंय परमिशन दिवना आनी तुमी काम कशें स्टार्ट केलें थंय? तुमी कशें स्टार्ट केलें? हांव म्हणटा पळय हो डेरेक आसा पळय डेरेक हांव हांगा सांगता तुका एक सांगता भयण म्हूण. डेरेक अजून टायम आसा. शिराप घेनाका. फ्युचर जनरेशनाचे शिराप घेनाका. ह्या लोकांक कित्याक बडवयता रे तूं? लोकांक कित्याक रस्त्यार हाडटा रे? मागीर गव्हर्मेंट कितें करता? तुमी सगळे हँड्स इन ग्लावज असल्या लोकांचेर आतां आमचे 500 लोकांचेर केस घातल्या पळय सेंट फ्रांसीस झेवियराचे वेलिंगराक लागून. ह्या लोकांचेर फाल्यां FIR जातले की पंचायत ब्लॉक केल्या म्हणून. वाय यू आर डुईंग दीस? आनी तो गिरीश पिल्लय देखून दाबोलीकारांक न्ही आनी तुमकांय सांगता सगळ्यांक न्ही मातशें सांकवाळकारांक न्ही सांगता हे पंच आसा पळय वी नीड अ चेंज. एक तुलसी आनी मोरेलियो आणि एक ती कोण ती तिसरी बायल आसा ती गेली. सो एक हे दोग जाणांक न्ही सोडून न्ही हांकां दे डिजर्व टू बी देर. दे आर द रियल वॉरियर्स. दुसऱ्यांक धाडात आनी घरा धाडत. आनी म्हाका दिसता न्ही हांगा कितें नाटकां करपाचे सुवातेर न्ही वचपा जाय न्ही डायरेक्ट वालिसाच्या घरा कडेन वचून न्ही प्रोटेस्ट करपाक जाय सारकें. ताजें घर ताजे बायलेक ताज्या आवयक ताज्या भुरग्याक कळूंक जाय की गोंयकार शिराप गोंय शिराप घालपाक लागला म्हणून. वी कंडेम दीस बोथ ऑफ देम जस्ट वॉक. आणि दाखवून दिला लेटर दिलो हा परेश कन्स्ट्रक्शनान रिप्लाय दिला. परमेश कन्स्ट्रक्शनान लेटर दिला डेट ब्रायब घेतलेली हा म्हूण आणि एक्सटॉर्ट केला पयशे घेतल्यात म्हणून. ताका लागून परमिशन आणि चोर हा पळय तो धांवलो पयशे घेवन आणि लोक आसा तो हांगा आसा बचवले. क्लोज जाल्लो हा आणि आयज तेणेन रिप्लाय धाडटा आसतना सांगला कन्स्ट्रक्शनान कोण तो परमेश कन्स्ट्रक्शनान सांगून धाडला की आमी कोणूच न्हू म्हणून आमी तांकां सेल डीड सुद्दां आमचे दाखयल्ले आहा ऑनलायन दाखयल्ले आहा आमचे सेल डीड आमी भाटकार आहा म्हणून थिंगा आनी आयज तो ना म्हणटा. आनी आमचे गांवचे आमचे वाड्याचे जाणात ते भाट कोणाचे आनी तो दोंगर कोणाचो तो हे जाण आसतना पुऱ्यान ही पंचायत न्हिदल्या. स्वत उलोवं की पंचायत न्हिदल्या. आज सांकवाळ पंचायतीन मिटींग आशिल्ली आनी एनी आदाराक आमकां रिप्लाय येयल्लो म्हणून एनी आदाराक आमचो विशय आशिल्लो भुतानीचो. परमेश कन्स्ट्रक्शन भुतानी इन्फ्रा तेणी रिप्लाय धाडल्या केन्ना 7 तारखेर ऑक्टोबराच्या. पण आमकां रिसीव जाले पंचायतीन 9 ऑक्टोबर 9 तारखेर. आज आमची मिटींग आशिल्ली आनी आमी चेअरपर्सन आशिल्लो डायरेक्ट वालीस डेप्युटी सरपंच. आयज सरपंचा तेणें हाडूना कित्याक सरपंच ते पळय कशें जाय न्हू तांकां जाय तशें वागता. सो आयज तेणें प्रूव केलें बाबा भुतानी कोण ते भुतानी कोणा जाय तें तेणें आयज प्रूव केलें उठोवन केला तें. तेणी रिप्लाय धाडले पळय तितून हे सगळे व्हडले खाजे बरयलेले आसा सगळे हिस्ट्री बरयलेली आसा. पूण ते करता आसतना म्हणटा की आपल्या कडेन परमिशन आसा PDAचें. PDAन हांगा पयलीं दिता ते PDAची तांकां ऑलरेडी शोकॉज नोटीस गेला आनी तेजेर डिसिजन जावपा आसा. दुसरी लायसन आसा म्हणटा तें पंचायतीचें. पंचायतीने तांकां शोकॉज धाडला वाय इट शूड नॉट बी रिवोक. सो तें जालें. आनी तिसरें आहा म्हणटा तें आमचे कडेन रेरा. आतां ही तेंचे कडेन लायसन पळय जाय न्हू ती मागीर जाय आशिल्ली. पूण पयलीं कितें जाय आशिल्ली पयलीं जाय आशिल्ली तांकां कटींग ऑफ हिल
अंडर 17 सेक्शन 17A चीफ टावन प्लॅनराची परमिशन जाय आशिल्लें तें तेंचे कडेन ना म्हणटा ते देव एप्लायड. दुसरी परमिशन तांकां पयलीं जाय आशिल्लें वॉटर डिपार्टमेंट PWD कितें ते म्हणटा ते ऑलरेडी एप्लायड. आनी तिसरें जाय आशिल्लें तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स ते म्हणटा ते एप्लाय केलां. जें तांकां पयलीं जाय आशिल्लें तें एप्लाय केलां, जें नाका आशिल्लें तें तांकां दिलें, तांकां शोकॉज नोटीस धाडला. आज आमी हांकां सरपंच डेप्युटी सरपंच डेरेक पिल्ले जेचे वार्डान हो प्रोजेक्ट येता ताका सांगलें डेरेक वालीस, हांव डेरेक पिल्ले म्हणटा परत म्हाज्या तोंडान येता तें कित्याक पिल्ले आनी डेरेक दोगूय जॉयंट ते दोगूय उठोन गेले पळय आतां कितें आमी 5 जाण उरलेले आतां लास्ट आउट ऑफ 11 5 जाण उरलेले पंचायतीन. ते म्हणपा लागले सगळे लोक आमी तांकां सांगलें रिपोर्टर इतले जाण आसात, इतले लोक आसा गांवचे येयल्या आमी 5 मिनटांनी हो पयलें डिस्कशन करया मॅटर आनी तांकां धाडया सगळ्या घरा आनी मागीर मिटींग घेवया. जी मिटींग अर्द वरान काबार जाताली तेणी कमीत कमी 2-3 वरां घेतली आनी लास्ट एनी अदरान हो विशय घेतलो जाल्यार ते उठोन गेले. आयज कितें सांगपाक हांवें तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें, मोरिले वाचतालो तुमी पळयलां आसतलें रिप्लाय तेंचो भुतानीचो आनी हांव एक्सप्लेन करतालो ते कशें कॉन्ट्रिडिक्ट करता ते आपलेच. सो तेणी आयज कितें केलां हे आमकां व्हडलेशें पळय इतिहास बरोवन दिला, हे फूल कॉन्ट्रिडिक्ट. ते म्हणटा कोणें तर तेंचे कडेन पयशे मागले, एक्सटॉर्शन केलें, ते भायलें. पूण हे तांकां पळय धाडलां न्हू ते पंचायतीन धाडलां युनॅनिमस, सकवाळ पंचायतीन युनॅनिमस धाडलेलें. हांगा ते विशय येना कोर्टान कोणें मनीस गेल्यार ते आमकां लागना, ते आमी वचना कोर्टान पंचायत कितें हे युनॅनिमस आशिल्लें पंचायतीचें लायसन. आनी हें डिसिजन आयज करचें सांडून पंचायत सांगता हो डेरेक वालीस सांगता की आमी लिगल ओपिनियन घेवया. अरे कसलें लिगल ओपिनियन जाय रे, हे तेणी धाडलें तें इरिलेवंट आसा, आमकां लागच ना. येदी व्हडल्यो पेजी धाडल्या त्यो लागच ना आमकां. आमकां लागता वेदर इन दीस डॉक्युमेंट वीच यू हॅव प्रोड्यूस वेदर यू हॅव ऑल दीस NOCs आसा काय ना. जाल्यार पंचायतीन ताका कितें धाडलां नोटीस तुमचे कडेन जर ह्यो NOC ना जाल्यार तुमकां लायसन रिवोक करतले म्हणून. आनी आयज पंचायत आमची रिवोक करता सांडून उठोन गेले. आतां आमी 2 जाण ओपोजिशन पंच आशिल्ले आनी ते 3 जाण आशिल्ले आउट ऑफ 5. तेंचे आमी म्हणलें तुमी जर लिगल ओपिनियन घेवपाक सोदता विच इज इलिगल जाल्यार आमी दोगूय उठटात. तेंचो कोरम जायना, 3 जाणांचो कोरम जायना, 3 जाण ते उरलेले. तरी पूण हे भुतानी पळय आसा ते दोगूय उठोन गेले, तिगूय उठोन गेले. आतां डिसिजन खंय जातलें कोरम ना पंचायती कडेन, आयज कोरम ना. हे सगळे पयशे घेवन ते गेले. आतां भुतानी सुटकेस कोणें घेतल्यो हे पळय ते म्हणटा हांगा कितें तुमी पयशे घेतले म्हणटा ते आमचे कडल्यान हे पळय रिप्लायन ते सांगता पयशे घेतले म्हणटा कितें हे पळय हांगा सांगता ते पयशे घेतले म्हणून. अरे पयशे घेतले कोणें घेतले ते प्रूव जाले, रिप्लाय तुमकां दिता हांव, तें जाय जाल्यार तुमकां दिता. हे पळय ब्लॅकमेल ते म्हणटा कितें देर आर पोलीस कंप्लेंट्स फायल अगेन्स्ट अस very complaint on which will completely expose the bare and truth of regards in the motive of the blackmailing the notice extract financial gain and completely unlawful matter. आता ऑल सगळे पंच मेंबरां म्हणटात हितून 4 जाण आमी ओपोज आसा ओपोजिशन कितें. आतां ते म्हणटा आमकां तुमी ब्लॅकमेल करतात. आतां ब्लॅकमेल करता म्हणून फाल्यां हेंचेर केस ते घालीत भुतानी म्हणून हे पळय रुलींग पंच मेंबरां ते उठोन गेले आयज. So what is the outcome of this meeting? तेजो रिप्लाय दिला तेणी विथ रिस्पेक्ट टू द लायसन्सेस आनी ना विथ रिस्पेक्ट टू ना तेंचे कडेन लायसन ना म्हणटा ते पळय बरयता ते आमचे कडेन ना म्हणटा ते लायसन आमी वी हॅव एप्लायड. At the end of the day, meeting झाली जावंक ना because you are out. आमी जेन्ना 5 जाण आशिल्ले कोरम जावपाक 4 जाण लागता, 2 जाण उठले ते आमचे आयकना, ते भुतानीची सुटकेस घेवन ते आयकना म्हणून आमी दोगांनी म्हणलें आमी विड्रॉ करता मिटिंगेंतल्यान. सो कोरम जावना न्हू ते उठोन गेले मरे. So quorum जावंक ना meeting. तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें बाबा आमी घेवया तांकां हे रिवोक करया म्हणून. कित्याक आमी तांकां सिंपल हे पळय कितें धाडलां आमी तांकां So reply, the so-called reply chair simple question, meeting was held, completed or not? Okay. उठोन गेले. हे पळय मरे पळय तांकां आमी कितें धाडलां इन टर्म्स ऑफ रिझोल्युशन सो एंड सो डेटेड 25 तारखेर सप्टेंबराच्या रिझल्ट टू इश्यू शोकॉज नोटीस why construction license issued to you by this panchayat unanimously so license so and so should not be revoked for the reason mentioned
in the aforesaid resolution. Just So one as per point you, here, it is just not one- completed. तर ऐकावी As per your this, as a punch member, तू मिटिंगेक प्रेजेंट आसले तुमी दोगूय, मिटिंग जाली ओ जावंक ना? मीटिंग ते इनकम्प्लीट सोडून गेले. So meeting complete जावंक ना? मीटिंग कंप्लीट करपा मेळना तांकां. What is the next step? आता तुमच्या तर मनान कितें चल्ला? सद्या तुम्ही सकाळी 10 आयले. आमी आतां पंचायतीन बसतले, हांगा उठपाना. बसतलो न्हू आमी? आनी लोकां सगळे गेले तांकां आपया. पंचायतीन बसया. अरे ते आमकां सांगता कितें लास्ट घेवया, लास्ट घेवया, लास्ट घेवया. लोक सगळे रावले, तुम्ही पत्रकार रावले. कितें बिल सगळे पास केली, इलिगल बिल सगळे पास केली, कन्स्ट्रक्शन इलिगल पास केली. आनी ते आतां हें पळया, इम्पॉर्टंट इश्यू गांवचो हो आशिल्लो, तो पास करिनासतना उठून गेले. टोटल आता लास्ट जेन्ना पॉयंट घेतलो तुम्ही 5 पंच आशिल्ले हय, तितूंतले कितले जाण उठून गेले? 3 जाण उठून गेले. सो आता मागीर मिटींग कितें कॅन्सल जाली? मीटिंग त्यांनी काय सांगना ना रे कितें जालें म्हणून. खंय कितें सांगला? सेक्रेटरी काय सांगूंक शकना. सेक्रेटरी उठतलो, कोरम ना म्हणटरी उठतलो न्हू. पुढे स्टेप कितें जाता? फुडें आमी पंचायतीन बसता मरे. आतां पंचायतीन बसता लोक. So can we say meeting was held or meeting was not held for आतां due to जे तरेन ते पळय उठोन गेल्यात ते पळय मिटींग जावना न्हू. बाकीचे पॉइंट्स कित्याक तांकां सुटकेची विचार तेणी पळय बरोवन दिला मरे हांगा. तुमी ते एक्सटॉर्शन करता म्हणून बरोवन दिला. तेणी पयशे घेतले ते तांकां आतां भुतांनी विचारतले. आणि एक हितून तुम्ही डिटेल्सांनी म्हटलेलें आसा परमिशन घेवन या म्हणटा पळय तेंची ती कॅन यू टेल अस? परमिशन ही पळय घेवना ती पळय हांगा तेणी बरें तेच सांगता. परमिशन ऑफ कटिंग ऑफ लँड mandated under section 17A filed in January म्हणटा ते कोणाक अजून पर्यंत तांकां मेळना. January 5, 2024 permission PWD permission for water connection for the property already applied. केन्ना April 12, 2024 environment clearance data collection is under preparation म्हणटा तिनी तांकां ते. अजून ना तेंचे कडेन, and still they went ahead. ना तेंचे कडेन. मागीर हे परमिशन त्यांच्याकडे नाही. आता तेच मुठाय परमिशन ना म्हणून. ना म्हणून ते सांगता. ते मुठाय ना मरे. आणि हेच परमिशन आमी तांकां शोकच नोटीस. लायसन्स तेंक दिले when they don't have anything. हय. तेको ना जाल्यार आम्ही तांकां नोटीसच धाडले हे बी जाचे ही तुमचे कडेन आसा काय जाल्यार म्हणून. ना म्हणटा नॉट ते. रिवोक. सो ना जाल्यार आयज आमी रिवोक करपा जाय आशिल्लें. रिवोक करनासतना उठोन गेले. उठून वयताना तेंचे लास्ट से कितें सांगता? काय सांगना तेणी. They also said that की आम्ही legal लिगल ओपिनियन आरे घेवपाक शकना बरें हेचेर. शोकॉज नोटीस धाडटा आसतना लिगल जाय आशिल्लें. आतां न्हू रिप्लायाक. शोकॉज धाडचे पयलीं लिगल जाय आशिल्लें. आतां कितें रे रिप्लायाक? रिप्लाय सिंपल. तुमचे कडेन लायसन आसा काय ना ती दाखोवया म्हणलां आमी. सो जाल्यार तुमचे कडेन ना जाल्यार आयज तांकां रिवोक करपा जाय आशिल्लें. लोकांक आपयल्ले ही आमची मिटींग आसली बॉडी मिटींग आनी शोकॉज नोटिसाची आयज रिप्लाय येयल्ली तेंची आनी ती डिस्कस करपाक आमकां तेणी सांगलें की बाबा आयज मिटिंगेक ते घेवया. एक्चुअली हो पॉयंट आसलो पयलोच पूण तेणी इंटेन्शनली तो पॉयंट लास्ट दवरलो. आख्खी मिटिंगेची जी बिलां आमी इलिगली आहा ती पास केली. आतां जेन्ना आमी 11 पंच आसा 11 पंचांतले आमी कितले उरले थिंगा लास्टाक ह्या डिसिजन पळोवपाक 5 जाण उरले. 2 जाण आमी जे ओपोज करताले मावरेलियो कारवालो आनी तुळशीदास नायक. आतां 3 जाण जेन्ना उरले आनी आमी तांकां सांगलें आतां तुमचे कडेन परमिशनां ना ती रिवोक करुया. तुमी सांगलेले त्या वर्ड्सांनी डॅरिक पिटर वालिसान सांगिल्लें की डॉक्युमेंट्स रिप्लाय तरी येयना वीथ डॉक्युमेंट्स जाल्यार आमी ते रिवोक करताले. पूण आयज आमी सांगलें तुमच्याच उतरांनी जे तुमी सांगिल्ले आनी डॉक्युमेंट्स येवना. इवन भुटानीन रिप्लाय केला तेंचे कडेन खंय डॉक्युमेंट्स ना जाल्यार रिवोक कर म्हणलें. जाल्यार हे आमकां म्हणपा लागले आमचे जे एलिगेशन घातला तेजो लिगल ओपिनियन घेवया. वी आर नॉट कन्सर्न. आमचेर एलिगेशन घातला ते कितें उलयतले पूण हेणी कितें केलें आयज आपूण भुटानी म्हूण दाखोवन दिले आनी हे जे 3 जाण उरलोले तेच खरे भुटानी म्हूण आयज लोकांक तेणी दाखोवन दिले. कित्याक ते धांवले मिटींग काबार जायनासतना आनी मिटींग तरी काबार जाता जाल्यार डिसिजन घे म्हणलें तांकां. जाल्यार त्या डिसिजनाक मिनिमम 4 मेंबर आसपाक पडटाय आनी आमी 2 जाणांनी तांकां सांगलें आमी हे डिसिजनाक तुमचे लिगल ओपिनियन पार्ट जायना आमकां भायर दवर. जाल्यार तेंकडे 4थो मनीस नासलो कोरम जायना डिसिजन घेवपाक आनी डिसिजन घेयनासतना ते धांवले. आयज आमकां होऱ्यानूच कळोन येयला. आमी सांगत आशिल्ले 2 वर्सां भुटानी कोणें हाडला जे वाड्याचो पंच हा वालीस म्हणटाय तो तेणें हाडला आनी तेकाच लागून पयर जे इलेक्शन जाल्लें ते भुटानीचो मनीस बसलो आनी तोच बसलो आनी आयज तो डिसिजन घेयना म्हूण लोकांक सांगपा लागलो. पूण म्हाका वायट दिसता आमच्या लोकांचे जे आयज आमी 9 म्हयने जाल्यार झगडटा आमको प्रोजेक्ट नाका म्हूण. पूण आयज भुटानीन आपलो कलर दाखयलो. हेका कसलोच रायट ना आतां हिंगा सिटार ह्या बसपाक कित्याक हे लोकांचो आतां इन्सल्ट करून भायर गेला आनी आमको भुटानी नाका. थँक्यू. एक मिनिट. जाण उठोन जे गेला ते आमचो चेअरमॅन जो डॅरिक पिटर वालीस जो चेअरमॅन आशिल्लो सरपंच येवना आयज
रोहिणी तोरस्कर येवना. सेकंड गिरीश पिल्ले हो आता मेंबर आसा तो उठून गेलो. आणि तिसरो वालेंतो रॉड्रिगीज बुल्ला हो उठून गेलो. आणि आमी पयलेच सावन जाणा आसले कोण भुटानीक सपोर्ट करता ते. आयज देवान तशें ह्या लोकांनी पयले खरे 3 भुटानी कोण ते, आनी हेच आसाय भुटानी हाडपाक. 25 जी बॉडी मिटींग जालोली तेन्ना ते सगळे इकडे जाण पंच मेंबर आमचे सांकवाल पंचायतीन हालोले. सो तेन्ना कितें जालें की ते थोडे आतां जालो तो पंच डेप्युटी जालो तो तेणें सांगलोलें इन्क्लुडींग द प्रिवियस डेप्युटी सरपंच सांगलोलें एक स्टेटमेंट केलें तेणी आमी लोकां बरोबर हाय पूण आयज कोट्टा सगळे लोक आहा हिंगा आनी हे लोकां बरोबर नाय. फॉर मॉर्निंग 10 जाले ते आतां 2 जावपा येयली. आतां 4 वर जाले आमी हिंगा हाय पंचायतीन. ते उठून गेले तेणें सांगलोलें की ते रिवोक द लायसन्स म्हणून सस्पेंड द लायसन्स म्हणून इफ तांकां परमिशन ना जाल्यार. आतांच सगळें दाखयलां प्रूफ दाखयलां तुमकां सगळें खबर आहा. तरी पूण हे उठून गेलाय. मागीर हे क्लियर इंडिकेशन जी आमची सांकवाल पंचायत जी आहा ती इज नॉट विथ द पीपल अँड नॉट फॉर द पीपल. इट इज फॉर देअर ओन सेल्फिश गेन्स. आमची मिटींग आम्ही मॉर्निंग 10:30 चालू केली. आम्ही एज पर एजेंडा आम्ही फुल मिटींग कंप्लीट केली. मिटींग कंप्लीट करून लास्टाच्या भुतानीचा प्रोजेक्ट येयलो तेजे आम्ही डिस्कशन केलें. अँड इन दॅट डिस्कशन वी हॅव आस्क्ड फॉर लिगल एडवायस विथ 2 एडवोकेट. सो मिटिंग कंप्लीट झाली. मिटींग इज कंप्लीट. मिटींग काबार जाली. मिटींग काबार जावन त्यांचा पॉईंट येऊन आम्ही डिसाईड केलं की वी गो फॉर लिगल एडवायस. कित्याक लिगल एडवायस घेतली तुम्ही ते मातशें एक्सप्लेन करू शकता. पण इथून थोडे सर्टन पॉईंट असले की आम्ही एक्सपर्ट नाही. सो ताका लागून आम्ही आमच्या लॉयरा कडेन लिगल एडवायस घेतो. टेक्निकली मिटींग इज कंप्लीटेड. टेक्निकली मिटींग इज कंप्लीटेड. पण ऑपोजिशन म्हणटा मिटिंग कंप्लीट जावन. मिटींग कंप्लीट जाली. यू कॅन सी द टाइम ऑल्सो. बट तुम्ही उठून गेलो उठून करून आम्ही मिटींग अजेंडा काबार केला. आम्ही अजेंडा काबार करून आफ्टर कंप्लीट द मिटींग. सो आता पंचायत ओपिनियन घेतली लिगल ओपिनियन घेतले 2 एडवोकेट विथ 2 एडवोकेट्स. तुमचे एओ बीन तो रिप्लायाचेर हे झाले डिस्कशन झाले आणि त्यातून तुम्ही डिसाईड केले की यू विल गो फॉर अ लिगल ओपिनियन विथ 2 lawyers. So meeting was concluded. Meeting was concluded. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.